तुम्ही सगळे सौख्य नव्हे? हाव सौख्य रसबा. मग कसं नेच्छन ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮುಣು घरात ಅವಕದರಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿಕಿ ದಿನಸಿಕಿ ಪೂರ ಹಣ್ಣು घालतते. मिगेल पूतू खंय पण अप्रपायकदले रे 4 कास दुड्ड दिता घरा कामाक चेडस माके क्रंदप कोचुलर नी कसने काम ना. सौख्य रसाव इतले दिवस येऊचक दायनी म्हाका एक कसने आसत नवे पराबईले हे इले त्या इले म्हणून एका कामंत बिझी दल हाव. आजी घरा भितरी बसिली शळव नव्यात एक नमाने शळव बाबा. तुमगेल दिಕ್ಕಂತಸ್ की हंग पळयती भारी थंडी शी एक नमने मला शी म्हणत त्या नमने शी ना जरा एक नमाने थंडी शी कसने पुणी कुरकुरी खाऊ का म्हणरी तेलान तळलेल खाऊ का कसने हुनहुन पिऊ का म्हण दिसता. भितरी बसिली उग्गणी मला उग्गणी कोणे उलयतल ना ते मिगेल बಮ್ಮುಣು देश संचाराक वतात मग तुमकने गोतस मग. मिगेल पूत खंय कामा गेला की दुवा कॉलेजा वता मागीर फ्रेंड्साल घरांनी वता. म्हाका एकलेकच बेजार भितर बैसून ताका हंग बसली आसनवे आमगेले न्यूज पेपर पौर्णिम येतली तिगेला गुलवया म्हणून हंग घेवन बसली आता. इतले वेळ जाले री चौचक ना बाती तिगेल ಬಗ್ಗೆ मग भारी आश्चर्य जावचे कंच मायकर घरा काम करत की म्हाके करंदप करचेच होड काम म्हण दिसता. ती तशने कोयर कडचे पुसूचे आयदन आऊंगले रांदप ती तितलेंची. तेवे एक पॉइंट म्हणया चड रंदप केल्यार चड आयदन पडता. रंदप करनी जाल्यार आयदन खंय दकून नवे जाल्यार बाकीच काम असत मग पुरा पटापटा करता बा. गांव पुरा भोंवता विषय पूर्ती संग्रह कोण घेता खंय पुणी अप्रपायक हंग घेवन मिगेला गुलयता. म्हाका गांवची सुद्दी कळचे तिगेल निमितीच्या बा. म्हाका तिगेल म्हणके गांव भोंवचे तंगेल हंगेले खबर उलोवचे म्हळ्यार म्हाका नज्ज तीन कसने उलयल तेन्ना नुता बशे जातवे तशी जावन तिका एक उत्तर दिवचे तितलेंची. म्हाका कोणाले खबर उलोवच म्हळ्यार जायना पळय ती तशी म्हणून ती सांची पुरा म्हाका बेजार जात म्हण न्ही खुशी जाता बा. गांवची खबर आयकूच म्हळ्यार एक नमने गम्मत नवे खुशी जाता म्हाका. कोणाक सांगू नका ती हांव एक राखत आसता केदन तिगे लागी खबर आनी निमगुचे म्हणून. हो सावित्रा घेवन बसली आमो म्हाका राखतस की म्हणून. हांव इतले वेळाक गांवची खबर आयकूचे म्हळ्यार आमगेल पौर्णिम पुरो सांगता मो. सांजवाळा टीव्ही मुखार बसचे सिरियल पळोवचे ताई तेंची दुसरे घरा खबर ते कसन की अब्बा आमगेल घरा खबर आहे पशी दुसरे घरा खबर आयकूचे उल्लोच म्हळ्यार एक नमूने खुशी नवे. तुमकां तशी दिसता की कमेंट्सान सांगती ते म्हाका सव नाका ती. तू कसन केला म्हण तुका सवतात सावित्रका? म्हाका कशें सवतात गो हांव कसने चुकी केल्यार नवे सवच्याक. अशीच आमगेल वीक्षका लागू उलयता आसील गो. आनी कसन खबर गो? खबर मस्त सांगच्याक बेजार दिसता. हे कालान तो कोणा नमगूच की कोणा सोडची की एकय कळना सावित्रका. अरे रे तुगेल तोंडान तू वेदांतवे हांव सांगचे सुद्दी तू आयकला रे. वेदांतो सिद्धांतो निद्धांतो पुरा येता. हुई वे तसल कसन खबर गो? तुका सुब्रे मामन कसने सांगनी वे ना मारे ती
मिगेला कसने सांगनी तांक सांगच्या अभ्यासू नागो. अयो सावित्रक्का ची कशी सांगचे म्हणून कळताना म्हाका. सांगनी जाल्यार मिगेल पोट्टान गुट्टूर हब्बना. आतां 4-5 जणांना सांगून येयली जाल्यार म्हाका तुगेल्याक सांगल्यार मात चड समाधान मेळचें. कसं गोतसवे तो वैकुंठ मामस पळय शी म्हाका सांगच्या कळशी करता. तशी तू कळशी करत म्हण जाल्यार सांगचें नाका गो पौर्णिमा. हांव सांगचें नाकवे दायता बा सांगना हांव. वय त्या आळशीक विशय तू आयकनाशी असल्यार आयक म्हणया. नाका सोडी हांवें येता इथं. अय्यो बैस गो सायबिनी आता येयल्या मात्र. नाही तुका सांगच्या का दय्याना म्हण जाल्यार नाका म्हणले. तुका सांगच्या कसं ತೊಂದ್ರೆ म्हळ्यार सांग बा. तुका मिगेल्या गुलाल्यार समाधान मेळटा म्हणलें मो. तुका समाधान मेळ्यार म्हाका एक खुशी न्ही गो सांग गो. वय म्हाका समाधान मेळटा म्हळ्यार तुका खुशीची. तू केन्नाय म्हाका समाधान करता आसता मो. बुकेर आयले तेन्ना जेवण की, च्या टायमार आयल्यार च्या की, मागीर बिस्कट हें तें परत दिता आसता मो. म्हाका समाधान करचें खुशी करची म्हळ्यार तुका एक नमने संभ्रम नवे. च्या करता गो मारे ती ताका कसन खंय च्या करता सुरवेश ते खबर कसं म्हूण सांग. मागीर च्या की बिस्कट की पुरा दित गो. म्हाका च्या पिवका म्हूण दिसत गो. च्या करता बा ते कसन खबर म्हूण सांग. हो च्या करतोय सावित्रक्का नाका सिला बा. हांव अशी एक उतराक म्हणलेले तू पळयल्यार च्याची करता म्हणटस. म्हाका च्या पिवका म्हण दिसतसिले. घरान तुजी च्या पिवन येवया म्हण लेखले. च्या करया म्हण पळयता दूद नासिले. मागीर तशी आयली हांव. ते खबर कसन म्हळ्यार सावित्रक्का एक कशी सांगची की बा हांवें. वैकुंठ मामान सम पिवन एक बायल मनशाल घरा गेल्ली खंय. पुरती सांगची नाका तो अर्थ कोण घेत म्हण लेखला. ती बायल मनीस कुर्बीन खंय सावित्रक्का. तांगेल घरांत पळय गलाटो. त्या वैकुंठ मामान हांव तसल न्ही तसल काम करनी म्हण बामान रडचे. तार मायेन एक सौची पळय देवा देवा देवा. तिगेल सौंड पश्टक गट्टी. आत्ता तार मायेल सौंड तारक येरवाला. अय्यो हुई गो हे बद गो पौर्णिमा. बदत सावित्रक्का तांगेल घराच गलाटो रोडा काय कथा मस्त जनके विषय गुत्तस. जाल्यार तो सत्येंद्रस पळय अंगडी व्यार करतस. ताका म्हाका संबंदू ना म्हण उलयता बा. हांव दावका म्हण पळोवया म्हणून ताका अंगडीक सामान घेवचे नेवणार गेल्ली. चंद करून मामूली असेल म्हण की हस्ता करता उलयता. तांणी प्रामर्या सोडलेली झन नवे. अय्यो वही गो पाप ते तार माई. पापात पायल मनीशी. आमी खंय तो भोंवच्या गेल्यार पळय एक चूर आलोचन करना आसिल पळय. पानीपुरी मसालपुरी कसून धायकी घेवन दितसील गो. एक दिसाक दुड्ड घेनी गो ते बायल मनशान. तसले कशी जाल्ले म्हळ्यार चे 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 पाप. हांव वचून उरलो नेवका गो. सावित्रक्का तूं तांगेल घरा गेल म्हळ्यार ती वनमाला नी वंदन आसत पळय नंद भाऊजो तांणी दोगांय मेळ्ळू तुगेल हाड्ड पुड्डी करती हुशार. अय्यो तुज्या तांणी कोण गो मिगेल हाड्ड पुड्डी करच्याक. ओयोयो ही अनेक खबर सावित्रक्का. नंद बाबाजी कोप्पान तू दिमी 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 म्हण नांगतास ती. तांणी दोगांय वैकुंठ मामाल सपोर्टाक राबलीन ती. घरान तू 2 पार्टी सावित्रक्का. वैकुंठ मामू वंदना वनमाला एक पार्टी. कडेरी सत्येंद्रू तारमाई ती सुगंधी एक पार्टी. घरान तू 2 पार्टी तंतनीत लढाई मान घेवचे.
अयो यो ते रस्त्यार गेल्ले म्हळ्यार पळय एक पिक्चरा गेल म्हणकी जाता तशी जाता तसं तान्नी खंय देव तुका पळयल म्हळ्यार काय ना बडतीक घेवन तुका बडयता तिची नाही गो सायबिणी तांगेल घरान तू 2 पार्टी दवचक हांव गेल्यार म्हाका बडती घेवन बडोवचक कसन संबंध गो इतले का हांव तांकां कसन केला म्हणो अयो अयो सावित्रका तू बरी पापाच म्हळ्या पापाची तुका रांदप करची सोडल्यार आनी कसनी गोत्तू ना की म्हणो त्या वैकुंठ मामन हाका पुरा कारण सुब्रायमम म्हण सांगला त्या दोन्ही पार्टीच्यांक सुब्राय मम्मल वयर मस्त कोप आसा तूं खंय देव गेल म्हळ्यार दोन्ही पार्टी सेरून तुका कर्टी दिवन पेटयता ती अयो अयो हक्क पुरा मिगेल बामूण कारण म्हणतसत वे होई सावित्रका सुब्राय मामानी वैकुंठ मामू सम पिऊन रस्त्यार चमकून येत असेल हांव पळयला दोगांकय नीट नासिले तुझी एकलेल हात एकले धुवन घेवन अगो रे म्हण सांगता येत असेल ती तुगेल उतर अर्थ कसं गो हाक पुरा कारण मिगेल बामूण म्हणवे मिगेल बामूण तसल नाही कळवे साक्षात श्रीरामचंद्र अಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮಿಗೇಲ್ ವೇರ್ ಕೊಪ್ಪುನಕ್ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಮನಿ ವೈಕುಂಠ ಮಾಮು ಸಮ ಪ್ಯೂನು ಟೈಟ್ ದಾವನು ವಾಲಾಡು ನೆತ್ತಸಿಲ್ ಪಳೆಲ್ ಮಳ್ಳ ಹೊರತು ಹಕ್ಕಪುರ ಕಾರಣ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಮನ್ ಹಾವ್ ಸಂಗನಿಯಪ್ಪ ಸುಬ್ರಾಯ ಮಾಮ್ ಕसल म्हण म्हाका गोत नावे ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ तू एकली आतां कालंतू कोणाक नमगुका कोणा सोडका म्हण कळना गो पूर्णिमा वैकुंठ माम तसल म्हण हांव स्वप्ना दिश्टंतले कनी पळे छे हां त्या होई सावित्रका सकळेच्या अंगदावनो दिसता ती तांगे लागसील बंडवाळ भायर पडतरी तांनी कसने म्हण कळचे आज सोडी दुसरे घरा खबर आमकां कसले का नवे चा करचक कसने हेल्प कर का वे हाँ चा वे हाँ अयो पूर्णिमा तू हे सुद्दी सांगतरी चा करका म्हणची उमेदी गेल्ले गो भारी बेजार दल गो मारायती म्हाका चा वे नाका बिस्कत नाका गो